परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसा संकल्प आमोणकार. संकल्प म्हाका एक गजाल सांग, यूथ काँग्रेसी भितर जेन्ना इलेक्शन जालें ह्या खेपे तूं यूथ काँग्रेस म्हळा, यूथ काँग्रेसीक तिकीट जाय म्हळा, आतां जी तूं यूथ काँग्रेस म्हणटा ती खंयची यूथ काँग्रेस? संकल्प आमोणकाराची यूथ काँग्रेस काय प्रतिमा कुदिनाची यूथ काँग्रेस? पळय दोनी हांव म्हणना अशें म्हणना कितें जे आमचे एक्स यूथ काँग्रेस जाला, जसो हांव आयज एक्स प्रेसिडेंट जाला, म्हाज्या वांगडा म्हाजे ऑफिस बेरर आसलेले, म्हाजे वायस प्रेसिडेंट आसलेले, म्हाजे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसलेले, म्हाजे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलेले, बाकीची कमिटी सगळे आयज एक्स जाल्लेले आसा आनी न्यू कमिटी जी इलेक्ट जावन येयलेली आसा. बट आयज जर आमी कावंट करता जाल्यार आमी एक्साकूय कावंट करता आनी जे प्रेसिडेंट आसा तांकांय कावंट करता. तिकीटी कोणा मेळचे दिसता, संकल्प आमोणकाराच्या यूथ काँग्रेसीक काय प्रतिमा कुदिनाच्या यूथ काँग्रेसीक? कितें आसता, जे हांवें तुका आतांच तुका जे हांव उलयतालो जी 35 वर्सां जाल्या कारणान आमकां फुडें एक्सटेंड करपाक मेळना. बट हे जे म्हाज्या वांगडा आसलेले एक्स जे यूथ काँग्रेस जे 35 वर्सां कंप्लीट जाले, आयज हेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीक लागून भरपूर वावर केलेलो आसा. तेजे भितर म्हाजे वायस प्रेसिडेंट आसा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, बाकीचे लोक आसा, तांकां पयलो प्रिफरन्स मेळचो दिसता. तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स 100% मेळटलो आनी हे रिकमेंडेशन हांवूय करतलो म्हाज्या IYC ऑफिस. प्रेझेंट यूथ काँग्रेसींतले कोणाचे रेकमेंडेशन करचो ना? प्रेझेंट यूथ काँग्रेसीची रिकमेंड करपाक म्हाका ऑथॉरिटी ना. सो ऑथॉरिटी ना, तूं एक्स प्रेसिडेंट बट तेंची जी सध्या प्रेसिडेंट आसा ताका ऑथॉरिटी आसा, ते कोणाक रिकमेंड करतले ते तूं ताजेर सोडून दिता. ते तेजेर सोडटले. ते म्हाका ती सायड कशी लागपाना, हांव घेवन बसपाना ती सायडीचे जे सध्याचे प्रेसिडेंट आसा ते रिकमेंड करतले कोणाक. म्हाजे आसतले फक्त जेंकां यूथ काँग्रेसीनसून जे आमचे भायर सरलेले आसा तांकां खंय नाल्यार खंय एकोमोडेट करपाक लागून आनी तेज्या लागून टिकेटीक लागूनूय एकोमोडेट जातले आनी तेच बरोबर आमचे खंय तरी ऑफिस बेररूय म्हणून रेकमेंड. तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, राहुल गांधीन मॅडम सोनिया गांधीक रिक्वेस्ट करून एक सर्क्युलर सुद्दां काडलेलो आसा की जे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट वयता भायर वयता तो डायरेक्टली PCCचेर जनरल सेक्रेटरी जावचो. जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा ते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कमिटीचेर वायस प्रेसिडेंट जावचे. जे वायस प्रेसिडेंट असले स्टेटाचे ते डिस्ट्रिक्ट कमिटीचेर परत वायस प्रेसिडेंट जावचे. म्हणजे अशें ऑलरेडी अरेंजमेंट करून हे बॉसान आमकां दिल्लेले आसा. सो हे सगळे म्हाजी जी टीम भायर आसा म्हणटा पळय एक परत आसा तशें PCCन जी आमची एकोमोडेट जातले आनी त्याच बरोबर जे आमचे भरपूर वावर करता आपल्याक लागून तांकां सुद्दां हेजे भितरले आमचे टिकेटी मेळटले हेजो फूल म्हाका विश्वास आसा. परत एकदा एक सांग म्हाका, ह्या स्टुडियो भितर वालंका आलेमावान सरळ आरोप केल्लो आनी तुवें तो आयकलो आसतलो की आपल्याक डिस्क्वॉलिफाय करपा फाटल्यान मास्टर मायंड संकल्प आमोणकार म्हणून. पळय हांव मास्टर मायंड जावंक शकना. कित्याक? पळय हांव काय इतलो हाय कमांड न्हू, ताका जे डिस्क्वॉलिफाय केल्लेले आसा ते एक सिस्टम हुशार आसल्यार बरो न्हू, ताका पळय एक सिस्टम आसा आनी ती सिस्टम आमच्या IYC जे इंडियन यूथ काँग्रेस आसा तेंच्यांनी फॉलो केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कितें स्टेप घेवंक जाय आसलो तो स्टेप घेतलेलो आसा. सो तेजे भितर म्हाजे कसले मास्टर मायंड या हुशार आसा हेजी बाजू ना, कित्याक ताचो स्वताचो बापूय आसा तो मिनिस्टर आसा, बाकीचो जो अंकल आसा तोवूय मिनिस्टर आसा, ते इतले पावरफूल मनीस आसा. हांव खंयसून तांकां हे करतलो मास्टर मायंड जावंक शकता. अरेंज केल्ली नानोटेला भितर ना रे बाबा, हांवें तूं आशिल्लो मिटिंगेक आसलेलो. इट वॉज अ मिटींग जी आमची आफयलेली आसलेली ती आमच्या मिटिंगेक हांव गेल्लो. थंयसर आमचें डिस्कशन जालें आनी तेज्या उपरांत कोणी आपयली मिटींग? ते म्हणटात की तुवें आपयली मिटींग. पळय ते म्हणटा ते म्हणटा हांवें आपयलें, हांवें म्हणटलो तेणें आपयलें अशें म्हणून कांय जायना. जे थंयसर ते डिस्क्वॉलिफाय जाले ही सिस्टम दिल्लीसून जाल्लेली आसा आनी दिल्ली लेवलारसून जाले. हेजे बाबतींत ताका जर दिसता जर हांव मास्टर मायंड या हांव हेच्या फाटल्यान आसा जाल्यार म्हाका अशें दिसता कितें तशें जाल्यार हांव सगळ्यांक गोंयान भितर पळोवपाक गेलो एक पावरफूल मनीस जालो जेन्ना हांव वलंकाक डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता. सो म्हाका तर दिसना कितें हांव इतलो पावरफूल वलंकाक हांव डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता. सो म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा कितें जी वलंका डिस्क्वॉलिफाय जाला ते सिस्टमान डिस्क्वॉलिफाय केल्लें आसा. हेजे भितर म्हाजो खंयसरूच हातभार ताका लागलेलो ना. जालें तें सारकें अशें मत तुजें? पळय जालें काय सारकें हे डिफरंट गजाल. खूब जाणांचो ओपिनियन वेगळो वेगळो आसतलो. बट म्हाका अशें दिसता कितें हे सिस्टमान जे यूथ काँग्रेसी सिस्टम आसा तेज्या भितर जो फुडलो प्रेसिडेंट हांव जेन्ना म्हाज्या पयलीं बाब गिरीश चोडणकर आसलेलो तो जेन्ना हे जालो तेजो टर्म काबार जालो तेज्या उपरांत हांवें घेतलो. कित्याक हांव हेज्या पयलीं यूथ काँग्रेसीन काम करून येयलेलो. एक 7 वर्सां काम केलें. तेज्या पयलीं हांवें NSUन काम केल्लेलें. सो अशी काम करून येयलेलो सिस्टमान आसलेलो हांव. जेन्ना हांव भायर सरतालो यूथ काँग्रेसीनसून जेन्ना म्हाजो टर्म काबार जालो आनी दुसऱ्याच्या हातीन वयतालो जाल्यार तेन्ना म्हाका सो मनान दिसतालें कित्याक म्हाज्या फाटल्यान जो टेक ओवर करता तो सुद्दां बाबा एक यूथ काँग्रेसीन
जो वावर करून येयलेलो आसा त्या मनशाक ती मेळची ते मागीर कोणीय आसूं सो तेज्या हातीन वयची अशें म्हाका खंय तरी दिसतालें आनी त्या प्रमाणे आय एम टुडे सॅटिस्फायड कित्याक योग्य मनशाच्या हातीन यूथ काँग्रेस गेल्लेली आसा कित्याक जे ऑफिस बेरर थंय येयलेले आसा ते सगळे जाण आदले काम करून येयलेले आसा जे डायरेक्टली येवना काम करून येयलेले आसा आनी हे सिस्टमा प्रमाणे जे काम केलेले मनीस आयज हे यूथ काँग्रेस फुडें व्हरता आनी सदांच म्हाजो तांकां आशिर्वाद आसतलो आनी सपोर्ट आसतलो कितें बरें कार्य करचें एक गजाल तेन्नाय जाल्ली ज्या मुद्द्या वयल्यान आमी सुरवात केल्ली ते म्हळ्यार खंय तरी कार्यकर्ते किंवा पक्षाचे जे एक्टिविस्ट असतात तांकां दिसता की आपल्या फाटल्यान थंय एक पक्षाचो एक्टिविस्टूच येवचो थंय खंय तरी पावरफूल मनीस किंवा डायनेस्टी पॉलिटिक्स करपी मनीस येवन पक्ष हायजॅक करपाक पळयता अशें दिसता अशें आसा थोडे कडेन चल्ला अशी गजाली सो तो तेंचो विचार आसा आयज आमी जे म्हणटा डायनेस्टी म्हणटा जे बापाय फाटल्यान पूत या चली या आनी कोण तेंचो फॅमिली मेंबर्स येता बट म्हाजो तुका स्वताचो मनानसून जे म्हाका दिसता म्हाजो विचार आसा हे जे डायनेस्टी पॉलिटिक्स आमी म्हणटा जेन्ना डायनेस्टी पॉलिटिक्स करता जाल्यार तो मनीस बाबा ते कॉन्स्टिट्युन्सीन या त्या एरियेन खरोच वावर केल्लो आसा आनी त्या मनशान जर त्या एरियेन या त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वावर केला जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा कितें ताका टिकेट कित्याक दिवची न्ही ताका टिकेट दिली फाल्यां सकाळी ताका जिखोवन हाडपाचें काय ना हे लोक ठरयतले येताना वावर केलेलो आसा जाल्यार ताका लोक जिखोवन हाडटले जर वावर केलेलो ना जाल्यार लोक काही जिखोवन हाडपाना आयज लास्टाक पावर कोणाच्या हातीन आसा लोकांच्या हातीन लोक डिसायड करतले कोणाक जिखोवन हाडपाचो आनी कोणाक हरोवपाचो तो हे लोकांचेर आसा सो आमी कितली डायनेस्टी सुद्दां म्हटली फॅमिली डायनेस्टी हेजे चेड्याक टिकेट दिवपाक तेजे सो हेजे बाबतीन तर म्हाका तर म्हाजें तर पर्सनल फिलींग अशें आसता टिकेट दिली सुद्दां जाल्यार तो मनीस जिखोवन येवंक जाय आनी जिखोवन येवपाची जर कॅपेसिटी आसा त्या मनशा कडेन आनी लोक जर एक्सेप्ट करता ताका जाल्यार हांव आनी तूं कितें करूंक शकता म्हळ्यार तूं म्हणटा की फाल्यां जर वालंका आलेमांवान फाटली कितलीशींच वर्सां जर यूथ काँग्रेसी खातीर काम केल्लें आशिल्लें जाल्यार तुका तुजो ताका विरोध आसनाशिल्लो म्हाजो आजून सुद्दां ताका विरोध ना म्हाजो आजून सुद्दां ताका विरोध ना वलंकान काम करीत आसा ते यूथ काँग्रेसीन काम धरी ताणें करूं ना आयज वलंका यूथ काँग्रेसीन नासल्या कारणान ताणें यूथ काँग्रेसीन काम करूं ना बट आयज ते आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आपल्या डॅडीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ते काम करता आयज तेजें कार्य चालू आसा सो ते जे प्रमाणे काम करता कित्याक तेजो एक एम आसा बाबा आपूण फुडें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले आनी जर तेजो तसो त्या प्रमाणे ते काम करतात जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते केपेबल आसात काम करून केल्लेले आसा लोकांचो ताका सपोर्ट आसा फाल्यां ते इलेक्शन रावले जाल्यार लोकांनी ताका सपोर्ट केलो जाल्यार ते जिखूनय येतले सो हेज्या बाबतीन हांव आनी तूं काय करूंक शकना ते लोक डिसायड करतले आमी फक्त फॅमिली भितर पक्षान कितली मॅक्झिमम टिकेट दिवपाच्यो पळय ते आसा ते आमचे हायकमांड डिसायड करतले आनी हांवें पयलीं सुद्दां हायकमांडान डिसिजन सुद्दां घेतलेलें आसा कित्याक एका फॅमिलीन एकूच टिकेट दिवची म्हणून या त्या प्रमाणे ते चलयलेले आसा सो जे डिसिजन आसा जे पॉलिटिकल सिच्युएशन जे आसा त्या प्रमाणे हायकमांड म्हाज्या हिसपान डिसिजन घेतलो आनी योग्य डिसिजन घेतलो हेज्या बाबतीन म्हाका दिसना काय प्रॉब्लम जातलो असो कार्यकर्त्यांक कितें दिसता इलेक्शन केन्ना जावचें पळय इलेक्शन जे एक्चुअल ड्यू आसा ते आमचे मे एंड जुनान आसा ओके बट आयची जी परिस्थिती आसा खुबश्या कार्यकर्त्यांसून असो रिस्पॉन्स येवपाक लागला की जाता इतले बेगिना इलेक्शन जावं न्ही चड जितलो डिले जाता तितलो जे आयज पॉलिटिकली मुवमेंट जो चल्लेलो आसा कित्याक जे BJPचे आमदार काँग्रेसीन येता या गव्हर्मेंट एसेंब्ली डिजॉल्व करपाक सोदता आतां जी एसेंब्लीचो टायम आसलो ती आमचे 2 दिसांचे हे लोकांचे व्ह्यूज आसा सो लोक आयज सगळे जाण कन्फ्यूज जाल्लेले आसा आनी कार्यकर्ते स्पेशली काँग्रेसीचे कन्फ्यूज जाले सो आयज तांकां एक्चुअल कितें चल्लां तें खबर ना सो ते नासल्या कारणान खंयच्या गजालींचेर कार्यकर्त्यांक क्लॅरिटी जाय सो खंयच्या गजालीचेर न्हू आयज सगळ्यांच्या आवाज असो आसा कितें एसेंब्ली जाली 5 तारखेक आनी 7 तारखेक एसेंब्ली जाल्या उपरांत आमचे गव्हर्मेंट डिजॉल्व करतले आनी इलेक्शनाक वयतले सो हे जातले काय ना हेवूय लोकांक खबर ना सो जावपा ना जाल्यार इलेक्शन मेन जातले सो लोक आयज कन्फ्यूज मायंडान आसा बाबा इलेक्शन केन्ना जातले बेगिना जातले जाल्यार ते प्रमाणे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक आपल्या आपल्या एरियेनसून काम करपाक सुरवात करूंक जाय तेजेर तांकां विचार करूंक जाय कित्याक आयज ते काम करपाचें सुरू करपाचें काय ना हेजेर ते खंय तरी फाटी फुडें जाता सो हेजेर खंय तरी जेन्ना क्लॅरिटी मेळटली तांकां
बाबा इलेक्शन आणि लोकांचे अशें म्हणणें आसा कितें आमचे कार्यकर्ते जाता तितले बेगीन इलेक्शन जावनी जालें काय एकदाचें आमकां आतां कळटलें बाबा फेब्रुवारीन इलेक्शन आसा जाल्यार आमी इलेक्शनाची तयारी आतां सुरूच करूंक जाय सो हो तेंचो मनांतसून विचार आसा What do you think is the ideal time to go for election? See, that decision will be with the election commission. They will decide and the government will decide. As far as myself is considered, as a person, we are ready anytime. Even the election takes place next month or even in month of May, we are ready for the elections. And as far as our youth congress, my ex-youth congress are concerned, they all are ready and they are very much strong. काय एजिटेशन जाली सरकारा अगेन्स्ट काय मुद्दे जाल्यात काय स्कॅम्साचे एलिगेशन्स आसात अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसता की एज अ पार्टी एज अ युनिट इट इज अ फिट टायम टू गो फॉर इलेक्शन्स ऑर यू हॅव टू वेट न्हू पळय ती सगळी गजाली जी आसा पॉझिटीव नॅगेटीव जे तुमी म्हणटा इशू जाला सो म्हाका दिसना कितें ते सगळे इशू इलेक्शनाक खंय तरी इफेक्ट जातलो हे सगळे इलेक्शन जे आसा ते डिक्लेअर जे मेचो एक्चुअल टर्म आसा ते इलेक्शन इवन बेगिना सो जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसना कांय फरक पडटलो आनी मागीर सो इलेक्शन जालें जाल्यार आमकां कांय फरक पडपाचो ना म्हाका आमच्या पार्टीचेर फूल विश्वास आसा आमचे सीएमाचेर पार्टी प्रेजिडेंट सगळे मिनिस्टर्स आमदारांचेर कित्याक परत ते एकदां सगळे जाण इलेक्शनाक वचून आसा आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट परत सत्तेचेर येतलो हेच्या बाबतींत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना म्हळ्यार ही एजिटेशन आसात लोकां मदीं एक राग आसा ताजो कांयच फरक पडचो ना म्हणटा पळय आतां एजिटेशनां कसली राग कसलो राग लोकांचो आसूंक शकता एक पर्टिक्युलर मनशाचेर आसूंक शकता एक खंय तरी तो चुकलो आसतलो म्हण त्या मनशाचेर आसतलो बट आयज तूं जनरली पळोवपाक गेला लोकांक राग पार्टीचेर ना एक इंडिविज्युअल मनशाचेर राग आसा सो आयज कोण चुकला जाल्यार इंडिविज्युअल मनीस चुकलो आसा एज अ पार्टी म्हणून आमी चुकलेले ना पार्टीचो स्टँड सदांच क्लियर आसता आतां एक तेजे भितर पार्टीन आतां 1000 लोक आसा तेज्या भितरलो एक मनीस जर चूक करता मिस्टेक करता तेच्या लागून आख्ख्या पार्टीक तूं ब्लेम करूंक शकना आयज काँग्रेस पार्टीचो येदो व्हडलो इतिहास आसा आयज आमी 125 वर्सां कंप्लीट केलेली आसा ह्या इतिहासा फाटल्यान काँग्रेस पार्टी आयज खंयसून वयर सरलेली खंयचीय इलेक्शनां फेस करपाक शकता खंयच्योय इलेक्शनां फेस करूंक एंड यू आर रेडी वी आर रेडी एंड आय एम ऑल्सो रेडी एज फार एज म्हाजे फाल्यां सुद्दां इलेक्शन जाल्यार प्रॉब्लेम ना फाल्यां सुद्दां इलेक्शन जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना प्रमोद ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखतांक सोंपयतात संकल्प आयलो आदलो युथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हूण काँग्रेसीचो एक कार्यकर्तो म्हूण आनी फाटले कांय दिसां भितर काँग्रेसी भितर जी कार्यकर्त्यां मदीं जी एक धुसफूस चल्ल्या जे एक कन्फ्युजन तयार जालां त्या हाजेर मेकळेपणान आमचे कडेन उलयलो थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू